पळय एक ऑडिओ सर्क्युलेट जाता कालच्यान आणि त्या ऑडिओचेर म्हाका दिसता कॅन्डिडेटान ऑलरेडी स्टेटमेंट दिला की तो एक मॉक ऑडिओ फर्स्ट दॅट इज अप टू द कॅन्डिडेट टू क्लॅरिफाय. सेकंड, जे मुख्यमंत्र्यान काल एक साकवाळे भाशणान म्हणले की विजय सरदेसाईन वांट आशिल्लो मायनिंग बंद करपाक, जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता फर्स्ट मुख्यमंत्री मायनिंग धंद्यान आसा काय ना हें आमकां खबर ना, पण विजय सरदेसाय मुख्य हातून मायनिंग धंद्यान ना. विजय सरदेसायच्यो मायनिंग ट्रिप्यो चलना. विजय सरदेसायन खंयच्याच मायन ओनराक आपल्या घरा आपोवन मिटींग घेवना ते किंवा तातूंत एक नांव घेतला जे गोंय राखपाक मुखार सरिल्लो जो सदांचोच एक एनजीओ वा क्लाड आल्वारीस किंवा ताका केन्ना घरा आपोवन आमी मेळोना किंवा विजय सरदेसाय बाब मेळोना. सो मायनिंग कोण बंद उडोवपाक गेलो हे सगळ्यांक खबर आसा. एक तातूंत क्लॅरिफाय आमी करता की बाब विजय सरदेसायचो मायनिंगा बद्दल कांयच संबंध ना ताजो बिझनस आहा ना ताजो मायनिंग ट्रिपी ताज्यो आहा ना ताज्यो खंयच हें ना. आनी ताणें आज स्टेटमेंट दिला की मुख्यमंत्र्याक जर दिसता की ऑडिओ कितें तथ्य आहा जाल्यार ही हॅज टू गो डीप एंड इन्वेस्टिगेट ऑडिओ. लेट द दूध का दूध पानी का पानी जावन न्ही. गो डीप इनटू द ऑडिओ एंड चेक हू स्टॉप मायनिंग. मागीर सगळे येतले मागीर सगळे कळटले. लेट थिंग्स बी क्लियर. तुम्ही म्हणता की वो डॉक्टर्ड व्हिडिओ म्हणून ऑडिओ पण कॅन्डिडेटान म्हणला की आपले आवाज तो डॉक्टर काम असो कॅन्डिडेटान स्टेटमेंट केला, पण थंय रेफरन्स जो आमचो अध्यक्षाचो आयला ताजेर तुका आमी क्लॅरिफिकेशन दिलं. कारण फक्त हाज्या इतल्याच खातीर की मुख्यमंत्री काल सांकवाळे उलयलो.